पयलीं कूळ मुणकार कायदो जाग्यार घालात, मागीर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाक हात घालात म्हूण युनायटेड बहुजन ऑफ गोवाची मागणी. शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय खंय शेतकारांक फटोवंक सोदता. ते भायर मंत्री आमदारांच्यो एग्री चॅलेंजी तांकां कोत्र गेल्यात. धवी टिशर्टां घालून शेतांनी देवपी राजकारण्यांनी खंय शेतकारांची फकाणांत चलयल्यात. विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा की आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटले, पूण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची व्याख्या जी आसा ती इतली भयानक आसा की आमी कूळ मुणकार संघर्ष समितीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो विरोध केल्लो. कित्याक तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तर हाडलें जाल्यार कूळ हें ऑटोमॅटिकली भायर पडटा. कुळाक कसलोच थंय अधिकार उरना. फक्त भाटकार आनी जो पळय कोण फार्मिंग घेतलो कॉन्ट्रॅक्टाक, जो भांडवलदार आसतलो, जे कॉर्पोरेट लेवल आसा, तेच लोकां भितर हो कॉन्ट्रॅक्ट जातलो. आमचें एक ठाम मत आसा की कूळ मुणकार कायदो जो अस्तित्वांत आशिल्लो, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर, त्याच्या कायद्याची आज पर्यंत अंमलबजावणी ह्या सरकारान करूंक ना. जो पर्यंत कूळ मुणकारचो कायदो जो पळय आसा 1976 कसेल त्याची जमीन, ताची अंमलबजावणी जायना तो पर्यंत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नाल्यार कम्युनिटी फार्मिंग कांयच हाडपाची गरज ना. आयज शेतकार जे आहात तुम्ही जे करिना ती शेतां तुम्ही करून घेयात आणि ह्या सरकाराच्या तोंडाक पानां फुशी आमी. हेचें कारण कितें? आयज सरकारान हे फार्मिंग दुसऱ्याक हाडटात जाता, एक हाडटात कित्याक तर आमकां फटिंगगिरी करून ही शेतां त्यांच्या ताब्यात घालूं आणि त्यांच्या ताब्यातली पळय हे घेवन विकतले आणि ते डेव्हलपमेंट करून बिल्डिंगा बांदतले. आणि आमकां जे विजय सरदेसाय म्हणटा आपण गोंय सांबाळता, गोंयकार फॉड गोंयकार ही सगळी फटींग, हो गोंयकारांक आमकां गोंयांसून धांवडोवन भायल्याक हाडून भितर भरून आपली पोळी भाजूंक सोदता तो. तिने हरशी पोळी भाजल्या ती धाकटी, आता ती व्हडली पोळी भाजूंक सोदता तो. म्हणून ही फटिंगगिरी सोड. जर तुका जर राजकारणच करूंक जाय जाल्यार हांव तुका सांगता ते राजकारण सोड. तू जो धवे टी शर्ट घालून शेतान देवलाय, कोणाच्या बापायच्या कर्मात नासले आणि अजूनही जावचे ना धवे कपडे घालून शेतान देवपाक. ही फटिंगगिरी शेतकऱ्यांकडे करू नका. कित्याक आमी ल्हानपणांत 12 वर्साचो आसतना आमी शेतांनी गेल्यात आणि आमी शेताचे कितें आमकां अनुभव खबर आहा. शेत म्हणलें कितें तें आमी जाणात. तूं नको आसतलोय, कित्याक तूं तर जाणा आसलो जाल्यार आयज तुजी शेतकाराची फटींग करता. म्हणून हांव आयज जाहीर आव्हान करता आमच्या शेतकऱ्यांक, आयज तुम्ही उठात आणि ह्या जे शेतांनी रोवन खंवटे आणि हो जो आमचो विजय सरदेसायाची आमची शेतकऱ्यांची टिंगल मारलेली आसा तेजेर तुम्ही आवाज उठयात आणि गंभीरपणान तांकां जाब विचारात. जेन्ना शेतकार अतिप्रमाणात कष्ट काबाड कष्ट घेवन जेन्ना बरी पीक घेता तेन्ना बिचाऱ्यांक थंय बरें मूल्य मेळना आणि जर कमी प्रमाणात हे असले जाल्यार साधारण मूल्य मेळटा. पूण शेतकऱ्यांक एकंदरीत जर पळोवंक वचत जाल्यार अशें दिसता की तेंची स्थिती जशी आसा तशी स्थिती दवरपाची सरकार प्रयत्न करता की काय. आणि आता पळोवया गोंयच्या हेर सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो. गोवा मेडिकल कॉलेजीचो सर्जन राजेश पाटीलाचो वेळसावच्या लोकांनी भोवमान केलो. सोरो आनी ड्रग्स व्यसनमुक्तीच्या वावरा खातीर राष्ट्रपतीन दिल्लीत ताका पुरस्कार भेटयलो. आज कासावलेच्या गांवान म्हजें फेलिसिटेशन जाता फॉर रिसिवींग नॅशनल अवॉर्ड इन आउटस्टँडींग परफॉर्मन्स इन प्रिव्हेंशन ऑफ अल्कोहॉल एंड सबस्टन्स अब्यूज 2018. होमान म्हाका फावो जाला सगळे कडेन अवेरनस करपाक, म्हणजे अल्कोहॉलीक पेशंट आसात तांकां सारकें ट्रिटमेंट करून तांचें रिहॅबिलिटेशन करपाक. आज हे म्हजें फेलिसिटेशन हांगा आसा. म्हाका दिसता ही सगळी मॅसेज जी आसा ती सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक पावूंक जाय, स्कुलाच्या भुरग्यांक पावूंक जाय. कोण पळय अल्कोहॉल घेना तांकां स्टॉप बिफोर यू टेक द फर्स्ट ड्रिंक, स्टॉप बिफोर यू स्टार्ट. आनी जो कोणूय पळय सोरो घेता प्लीज टेक हेल्प बिफोर यू टेक द फर्स्ट ड्रिंक एंड नॉट आफ्टर. थँक यू. खेळा खात्यान उत्कृश्ट पीई टिचरींचो म्हापशा भोवमान केलो. आमदार ग्लेन टिकलो मुखेल सोयरो आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महिंद्राचे ग्रेट एस्केप ऑफ रायडिंग सर्तीचो लोकल रिजनल क्वॉलिफायींग रावंड वार्का जालो. We are at in Goa for 149th Great Escape.
and we've been doing these events from 1996 and with the institution of Mahindra Adventure in the year 2011. So in the year 2011 we started doing more and more events, right? And this year we have both trail drive as well as trophy drive. Both are on different days, and trail drive is essentially a chance for all the participants to experience their Mahindras in its true limelight or in its true terrain, right? And all the customers come. This is open only for Mahindra customers, and we have both two-wheel drive and four-wheel drive. And we had a participation of about 50 vehicles, Mahindra vehicles, and about 200 people coming yesterday. And today we have the trophy rounds, and trophy is essentially in its 7th year. And here this is by far the largest participated in terms of the overall numbers, and also the richest trophy in India. So the winner takes home a brand new Thar. So last year a gentleman from Chandigarh, he won, and I'm hopeful that this year, once the qualification rounds happen and once the final happens, trophy should come to Goa, is what I think. सेमीफायनल आणि फायनल नाशिक इगतपुरी जातले. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.